दवर्ली ह्या जिल्हा पंचायतीचे बाय इलेक्शन आसा आनी ह्या बाय इलेक्शनाक आमचे बीजेपीचो कॅन्डिडेट बाब परेश नायक ताका आमी दवरले कडेन आसा। आमी गेल्या 15 दीस आमी घराघरांनी प्रचार केला आनी आमकां उत्कृश्ट असो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी आमकां पूर्ण खात्री आहा की रुमडामळ, दवर्ली आनी आकीबाज ह्या तिनूय पंचायतीन आमी लीड घेतल्या, कारण आमचो सरकारान केल्लो बीजेपीचो सरकारान केल्लो विकास जावं आमच्या मोदी सरकारान केल्लो विकास जावं आमच्या जिल्हा पंचायतीन हांव 2 फावटी आसलेलो, हांव दोनूय फावटीन हांवें केल्लो विकास आनी आमदार म्हणून जी केलेली कामां ही सगळीं पळयल्यार लोक आमच्या बरोबर आसात, मात्तूय दुबाव ना आनी लोकांनी आमकां आश्वासन दिलां की हे फावटी हे बाय इलेक्शनात बीजेपीचो कॅन्डिडेट बाब परेश नायक चड मोठ्या संख्येन निवडून येतलो। 20 मागस हितून 4 पंचायती आसा आनी त्यो 4 पंचायती कडेन ऑपोजिशनाक बसोवपाक पोलिंग एजंट सुद्दां ना। तेंच दाखोवन येता की हे इलेक्शन जातलें तें वन सायडेड जातलें म्हणून आनी बाब आमचो संदीप बांदोडकार बीजेपीचे एजंट सारको मॅक्झिमम लीड काडून वन सायडेड लीड काडून जिखतलो। नॉर्मली कितें जाता बाय पोल्स आसल्या कारणान तितलो हे लोकांचेर पडना। सो इंडिविज्युअल कॅन्डिडेट जेन्ना घराघरांनी वचून लोकांक भायर काडपाचें आपूण एक हें करता न्ही साधना तेन्नाच लोक भायर सरतले। जाल्यार डिफिकल्ट कित्याक लास्ट टायम सुद्दां जे इलेक्शन जाल्ले भितर 52% कितें वोटींग जाल्ली झेड पी इलेक्शन आनी हे बाय पोल्स जावन आसा। सो हेका तऱ्याकून कमी जावपाचें हें आसा, पूण तरी 60% पर्यंत पावोवपाचे तुमचे प्रयत्न आसतले। जे वोटर पळय आतां वोटींग करून गेल्ले पळय आसा सगळे आमचे परिचयाचे आसा आनी सगळे आमकांच वोटींग करतले। सगळे बुथांचेर गेला, आतां सगळे बुथांचेर हे मारला, सगळे राउंड मारला। वोटींग मातशें स्लो आसा, पूण आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक सांगलां की सगळ्यांक तांकां बेगीन मातशें भायर काडा आनी वोटींग करून घेया। पूण वोटींग सगळें जातलें पळय वन सायडेड जातलें। जी केन्ना वीक कॅन्डिडेट गायना, कित्याक कोणू जावं तो इवन एक गेम आसता क्रिकेट जावं ती फुटबॉल गेम, कोण एक प्लेयर कोण एक कोच आसता जो आपल्याक टीम सेट करता जाल्यार वीक प्लेयर गायना केन्नाच, कित्याक तांकां फायट दिवपा जाय आसता। आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आरजी आमी सदां फायट करपाक उबी आसताय आनी आमी केन्ना वीक आसनाय। आनी हेज्या पयलो म्हाका एक स्टेटमेंट मेळ्ळो की हांव वीक कॅन्डिडेट म्हणून, सो तेजोय हांवें रिप्लाय दिलो आहा तांकां की हांव वीक कॅन्डिडेट न्हू। आनी जरी तर तांकां कळपाक जाय वीक कॅन्डिडेट कितें तो 18 जे दिसा कावंटींग जातलें त्या दिसा लायव्ह ह्या सगळे मिडिया वचेर तांकां हांव सांगतलो वीक कॅन्डिडेट कोण तो, तेंगे कॅन्डिडेट आनी आमचे मदें कोणा वोट चड पडटाय तेजेर डिपेंड आहा, कोण वीक कॅन्डिडेट त्या दिसा कळटलें।